आमच्या मोगाळ पोसणारा, नीतिदारा आमच्या वडमून सुखदारा, बलिदान मानून घे देण्या दातारा, उत्तर तुझे ऐकूंक आमी आयल्या, जिणिकाचे बांदूंक आमी जमल्या, प्रेरिसां तुझे तावन शिक्षा कत्मिकली सं मागतां तुझे बेसां, प्रेरिसां तुझे तावन शिक्षा कत्मिकली सं मागतां तुझे बेसां, सर्वेस्वरा आमच्या मोगाळ रचणारा, काकुळदारा आमच्या मोगाळ पोसणारा, नीतिदारा आमच्या वडमून सुखदारा, बलिदान मानून घे देण्या दातारा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सम्यान जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसू. मुखार भाव भयणो, क्रिसमस काळार आमी आसल्या सम्याच्या जल्माच्या परबेतय संतोष पावचो काळ तो. क्रिसमस फेस्त जावन, भगवंत कुटुंबाचें फेस्त जावन, सोमयाच्या अप्रकटण्याचें फेस्त जावन, कालचे दिसा आमी सोमयाच्या पवित्र स्नानाची परब आचरण केली आनी हाचे सवे हो क्रिस्ता जयंतीचो काळ सोंपता. क्रिस्त येण्याचो काळ आनी क्रिस्ता जयंतीचो काळ, क्रिसमसाचो काळ सोंपता. आज तावन परत पवित्र सभा साद्या लितुर्जी काळाक वेता आनी ह्या वेळार पवित्र सभा आमकां देवाचें उतार एका वेवस्थीत रितीन नियाळ करूंक उलो दिता. आयच्या पयल्या वचपांत आमी पळयता सामुएलीच्या ग्रंथांतले वचप ते कशे अन्नाक सर्वेस्पर देव विचित्र रितीन एक चेरक्या भुरग्या फोव करता आनी त्या चेरक्या भुरग्याचें नांव सामुएल. देवाळार वचून ती देवा लागीं मागता, आपणाचे दळदीर पळोवन खाड देवा, सकट लोक म्हाका वांजरी म्हूण आपयतात, म्हजे मागणें आयक म्हणून दोळ्यांतल्या दुकान देवण ती मागता आनी येयली हे मागणें आयकता आनी तिचे पासून तोय देवा लागीं विनंती करता आनी तिचे ते एक व्हडलें अजाप घडटा. देवाच्या विशेष दयेन तिका एक चेरक्या भुरग्याचें देणें फोव जाता आनी ताका सामुएल म्हूण ती नांव दवरता. हे घडीत आयच्या पयल्या वचपांत आमी पळयता. आयच्या वांजेलांत आमी पळयता जेजू देवाचे उतार परगट करता, न्हय तांच्या शास्त्र्या बरी, बगार अधिकार आसलेल्या मनशा बरी. जेजूच्या शिकवणेंत एक अधिकार आसलो, एक पदवी आसली आनी जंय जेजू देवाचें उतार परगट करतलो थंयसर अजापां जातली, विजबितां जातली, पिडा गुण जातली, देवसार पळापळ घेतले. आनी असलेंचे घडीत आयच्या वांजेलांत आमी नियाळता. समार्कोच्या वांजेलांत पयल्या अध्यायान जेजू सिनेगोगांत शिकोवन दिवन आसतना एक देवसार जेजू वळखता, तूं देवाचो पूत म्हूण मानून घेता आनी त्या मनशाक हांव जेजू त्या देवसाराक पयस दवडयता, लोक सकट विजमीत जाता. अशें आमी हे दोनूसर पळोवंक ना. ही एक अधिकारान भरलेली शिकवण. मामा भयणीनो, जेजूची शिकवण जो कोण मानून घेता, जो कोण जेजूक मानता ताचो सोडवणदार म्हूण, ताचे ते आजून अजापां विजमितां घडटात. पूण केदाळ आमी जेजू ते एक जावन रावना, जेजूची शिकवण फावती बरी स्विकार करिना, तो वेळ आमी कितले मागल्यार आमी मागिल्लें आमकां मेळना. कित्याक आमचे ते अडकळ आसलेल्या वेळार देव थंयसर अजाप करिना. आमचो भावार्थ गट आसलेल्या वेळार, देवाक आमी मानून घेतल्या वेळार, जेजूक आमी स्विकार केल्ल्या वेळार, जेजूचे उतार आयकल्ल्या वेळार भाव भयणो थंयसर अजापां घडटात, थंयसर पिडाशिडा गुण जाता. तरी आमी मिसाच्या बलिदानाच्या पयले आमचें काळीज, आमचें मन आमी नितळ करया, देवा लागची कृपा मागया, देवाची काकुळट मागया, आमच्या पातकांचे बक्षणे मागोवन भक्तीपणी हे बलिदानान आमी आतां प्रवेश जावया. ही घडीभर आमच्या अंतस्करणाची झगती करून खंयच्या प्रसंगतीन आमी पाताक केलां, खंयसर आमी सुकून पडल्या, खंयसर जेजून आमकां आपडी जायी, बरें करी जायी, गूण करी जायी. पातकांची दुग्धन सांगता म्हणया, हांव पातकी सरपदवेतरा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून
वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत बघेन सुद्दां संकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या श्रेष्ठपरा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं, आमची सर पातकां बगसून आमकां समेस्तांक ससनाच्या जिविता पावो. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तुका उलो मारता आमची मागणी दयेन आयक. आमी कितें करचें तें आमकां दाखय आनी तूं दाखयताय तें करूंक आमकां बळ आनी सकत दी. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे एकपणाची येताना राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सर्वेस्परान हान्नाचो उडास केलो आनी तिणें सामुएलाक जल्म दिलो. सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप. शिलोंत तांणी जेवून पिवून जाल्या उपरांत हान्ना उठली आनी सर्वेस्परा मुखार गेली. तेन्ना याजक येली सर्वेस्पराच्या मंदिराच्या दारवंता कडेन आपल्या आसनार बसून आसलो. ती सगळीच खंतीभरीत जावन सर्वेस्पराक प्रार्थना करूंक लागली आनी दुखां गळोवन रडली. तिणें अशी एक आंगवण केली. दळबारांच्या सर्वेस्परा, तूं तुजे साकरणीचें दळदीरपण पळयताय जाल्यार तूं म्हजो उडास करताय आनी तुजे साकरणीचेर विसर घालिनाय जाल्यार आनी तुजे साकरणीक एक पूत जल्माचो करशी जाल्यार हांव ताका ताची जिणीभर सर्वेस्पराक भेटयतली. ताच्या माथ्याक केदींच वाकर लावंक दिवची ना. ती सर्वेस्परा मुखार जायतो वेळ प्रार्थना करीत आसतना येली तिच्या तोंडाक पळयतालो. हान्ना मौनपणी प्रार्थना करतली. तिचे वोंट हालताले पूण तिचो ताळो आयकनातलो. देखून ताका ती पियेल्याशी दिसली आनी ताणें तिका म्हळें, कितलो वेळ तूं पियेल्ले स्थितींत रावतली? तुजो दाकांसरो पयस कर. हान्नान जाप दिली, ना सायबा, हांव एक निर्भागी स्त्री. हांव जावं दाकांसरो जावं हेर सोरो पियोंक ना. हांवें म्हजें काळीज सर्वेस्परा मुखार ओमतिलें इतलेंच. तुजी साकर्ण एक हलकी स्त्री म्हूण लेखी नाका. हो सगळो वेळ हांव दुखीन आनी कंतीन भरलेल्या काळजान तावन उलयताली. येलीन म्हळें, समाधानान वस आनी तुवें इस्रायेलाच्या देवा कडेन मागलाय तें तो तुका दीव. तिणें जाप दिली, तुज्या दोळ्या मुखार तुजे साकरणीक दया लाबो. उपरांत ती थंयची गेली. ती जेवली आनी पियेली आनी तिचे मुखामळ फुडें केदींच कंतीन भरलेलें दिसूंक ना. दुसरे दिसा सकाळीं फुडें ती उठली आनी तांणी सर्वेस्पराचो आराधन केलें. उपरांत ती रामांत आपल्या घरा परतली. एल्कानान आपले पत्नी हन्ना कडेन एकवट केलो आनी सर्वेस्परान तिचो उडास केलो. ती गर्भेस्त जाली आनी दीस भरल्या उपरांत तिणें एका पुताक जल्म दिलो आनी ताका सामुएल म्हूण नांव दवरलें. कित्याक तिणें म्हळें, हांवें ताका सर्वेस्परा कडेन मागून घेतलो. देवाचें उतर हें. देवाचें उपकार. सर्वेस्परा,
वाते गटायानी बोल सदाच म्हाका मेळटा दुस्मानांची कांय भिरांत नासता धैर्यान हांव संकता सोमी मोसो देव मोगान ताच्या हांव जीवन मोचे सारता सर्वेस्परा थंय काळीज मोचे उल्हासान उठ्ठा सर्वेस्परा थंय काळीज मोचे उल्हासान उठ्ठा मरण आयल्यार सोमी म्हाका सस्नेची भीत दिता फोंडांत आसल्यारी दयेन म्हाका तो उखल उबान धरता दुर्बळ काय धाडटा क्रेस्त काय दिता ह्या संवसारांत आसता धरणेक शेवटीता परत्यान उबारता आखेर पर्यांत राखता सर्वेस्परा थंय काळीज मोचे उल्हासान उठ्ठा सर्वेस्परा थंय काळीज मोचे उल्हासान उठ्ठा सर्वेस्पराची जय सर्वेस्पराची सर्वेस्पराची जय सर्वेस्पराची सर्वेस्पराची जय सर्वेस्पराची सर्वेस्पराची जय सर्वेस्पराची लोकानो सौम्या घरसिया संतोषाची गीता ताका वर्णिया लोकानो सौम्या घरसिया संतोषाची गीता ताका वर्णिया सर्वेस्पराची जय सर्वेस्पराची सर्वेस्पराची जय सर्वेस्पराची सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो मार्का प्रमाणे आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सौम्या जेजू अधिकार असलेल्या मनशा बरी शिकयतलो तांच्या शास्त्रा बरी शिकयनातलो जेजू आनी ताचे शिष्य कफरनामाक येवंक पावले साबात येतच जेजू सिनेगोगाक वचून शिकोवंक लागलो ताचे शिकवणेक लोक विस्मीत जालो कित्याक अधिकार असलेल्या मनशा बरी तो शिकयतलो तांच्या शास्त्रा बरी शिकयनातलो तांच्या सिनेगोगान देंवसार लागलो एक मनीस आसलो जेजूक ताणें पळयतच ताणें व्हडल्यान बोब मारली नजरेच्या जेजू तूं आमच्या खबरेक कित्याक आयलाय आमकां नाच करूंक तूं आयलाय तें तूं कोण म्हूण हांव जाणा तूं देवाचो पवित्र जण पूण जेजून ताका बेस्तान म्हळें तोंड दाप आनी ह्या मनशांतून भायर सर तो देंवसार ताका पिसूड न्हू व्हडल्या ताळ्यान खिळन मारीत त्या मनशांतून भायर सरून गेलो समेस्त विजमीत जाले की ते एकामेका लागीं अशें विचारी लागले ही एक नवीच शिकवण अधिकारान भरलेली
देवसराक पर्यंत फरमायता आनी ते ताचे फरमान मांडटात. तितल्यार गल्ल्याच्या आख्ख्या प्रांत्यान जेजूची कीर्त गाजली. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. शुभतेच्या उतरावरवी बक्षून पदकां आमची. लितुर्जी काळाच्या साद्या काळांत आमी आसां आनी ह्या साद्या काळाच्या सदांच्या दिसांनी आनी आयतारांनी पवित्र सभा आमकां जेजूच्या जिणयेंतली विविध गणितां आमचे समोर दवरून जेजूची सकत आमी जाणा जावंक आमकां उलो दिता. आयच्या दोनी वाचपाचो आमी मोठो नियाळ करचो तर आयच्या पयल्या वाचपाचें भोव अपुरबायेचें गणीत तुमी आयकले. सामुएलाचें पयलें पुस्तक तें अध्याय 1 वाक्य 9 ते 20 पर्यंत. आनी कसलें गणीत तें एका रडोवन मागतेल्या स्त्रियेचें मागणें देवान आयकल्लें गणीत. आमी जाणाव आमी पवित्र पुस्तक जाणा आसचे व्यक्ती. सामुएल आमी जाणाव एल्काना आनी अन्नाचो देवान तांकां फोव केल्लो 12 वर्सां उपरांत देवान तांचे मागणें आयकून तांकां दिल्लो एक चेरको भुरगो. आनी हें गणीत कशें घडलें तें तुमी आयच्या पयल्या वाचपान आयकलें. अन्ना देवा लागीं मागता, रडोन आस्कार सुस्कार सोडून ती मागता आनी एका विशेश खतखत्या उर्बेन ती मागता. देव आपणाक दितालो म्हणल्यार त्या बरवशान ती मागता. आनी थंयसर देवाळांत एली आसलो. एली एक याजाक जावन आसलो. आपल्या बणियारपणाचें काम तो करनासलो आनी ही एक स्त्री देवाळांत वचून रडोवन मागचें ती तो पळयता आनी ती मौनपणी देवा लागीं उलयतली, तिचे वोंट हालतले तरी तिचो ताळो आयकनातलो. आनी हें पळोवन एलीन चिंतलें ही स्त्री सकाळीं फुडें सांगासर पियोवन आयल्या, दाकांसरो पियोवन आयल्या आनी ती कितें मागता तिका समजना म्हणून एलीन तिका म्हळें तूं कित्याक दाकांसरो पियोवन आयल्याय, कित्याक तूं आमालान बदल्याय. आनी तो वळू अन्ना आपणाचें नीज व्यक्तित्व एली समोर दवरता. हांव तसली हलकी स्त्री न्ही. हांव खतखत्या उर्बेन एका विशेश त्या सामा खातीर हांगासर मागोंक आयल्या आनी हांव जाणा म्हजो सर्वेस्पर देव म्हजें मागणें आयकता आनी त्या अत्रेगान हांव मागोन आसा. तुय म्हजे पासून सर्वेस्परा देवा लागीं माग म्हणून एली लेगीत ती विनंती करता. आनी तो वळ एली एक बसवणी करता. तुवें मागलें सर्वेस्पर देवाक पावतलें कित्याक तूं खतखत्या उर्बेन मागताय, नितळ काळजान मागताय, देव तुका दितलो म्हणल्यार बरवशान तूं मागताय. तुजें मागणें सर्वेस्पर देव आयकतलो म्हणून आशिर्वाद दिवन त्या स्त्रियेक अन्नाक एली फाटीं धाडटा. आनी उपरांत आमी पळयलें ती घरा गेली. ताणें एकामेकाक एकवोट केलो आनी भुरगीं जावंक असाध्य जाल्ल्या त्या वेळार समेत सर्वेस्पर देवान आशिर्वाद केलो आनी तांकां एका चेरक्या भुरग्याक फोव केलें आनी ताचें नांव सामुएल आनी देवाक तो समर्पीत जालो. बाबा भयणीनो, हे पयले वाचपातले गणीत आमकां कसलो संदेश दिता. आमी हर एकल्यान देवा लागीं मागता आसतना निराशा जावन मागचें न्ही. देवा समोर आमची गरज आमचे तेसां उसारतना देव आमकां दिता म्हणल्यार बरवशान आमी मागचें. कित्याक देवाक असाध्य म्हणलें कसलेंच ना. आमी चिंत उरो थोडे बडी हांव इतल्या नोवेनाक येता, 1 नोवेन जालें, 2 नोवेन जालें, 9 नोवेनां जालीं, हांवें मागलें म्हाका कित्याक मेळना. देदेस्पर जावचे संदर्भ थोडे बटी येवंक पुरो. पूण बाबा म्हणनो आमकां केदाळा दी जाय म्हूण आमी न्हयना, पूण आमचो देव जाणा खंयच्या वेळार खंयचें आमकां बरें म्हणलें, ताच्या भुरग्यांक कितें गरज म्हणलें, आमचो रसलो रचणार आमचो मोगाळ बापूय जाणा. देखून त्या त्या वेळार आमी मागलें आमकां मेळटाच. पूण आमी कशें मागा जाय म्हणलें तें लिसांव आयच्या पयल्या वाचपान त्या अन्ना म्हणल्यार त्या स्त्रियेतून आमी शिका जाय. कितल्या अपुरबायन तिणें मागणें केलें. व्हडल्यान ती बोब मारी जातली. तिच्या अंतस्करणांतावन तिच्या काळजांतावन तिचो उलो देवाक ती सांगतली. देवा तूं जाणाय सकट म्हाका हिणसितात, वांजडी स्त्री म्हणून म्हाका बोलायतात, म्हजें दळदिरपण काड, तूं काकुळट कर म्हजी. जर तर तुका खुशी आसा तूं म्हाका हें म्हजें दळदिरपण काड. हांवें मागलो उपकार म्हाका फोव कर. आनी जर तर तूं फोव करताय हांव तुका काणीक जावन त्या भुरग्याक समर्पण दिता म्हणटा. एक आंगवण ती करता आनी देव तिच्या
तिचे मागणे आयकता आनी तिणें मागलें तिका दिता बाबा भयणीनो. हांगासर ह्या पुणतळार जायतीं जाणां भुरगीं नातली जोडी मागोंक येतात. थोडे फावटी ती निराशा जातात. बाबा भयणीनो, आयचे घडीत आमकां एक भरवोसो दिता, देवाक आसा दिस आमचें कसलेंच ना. असर ह्या वीजबिता ह्या पुणतळार घडल्यान देखून आमी आमचें मागणें आमची तेसावां बरोवच्यान सुमया समोर आमी दवरया. हांगासर हे पुणतळा घेवची तुमी विविध तेसावां घेवन येतात. तुमी गरजेवन कांयच नासतना संपूर्ण तृप्त नासलो मनीस हांगासर कोणूच येना. हर एकलो आमी आमचें तें कसलें तरी एक खालीपण एक व्याक्यूम आसता आनी तें उणेंपण घेवन सर्वेस्परा समोर कशें ती अन्ना आपणाची गरज सांगतली त्या प्रमाणे मागोंक आमी हांगासर आयले हांव. पूण अन्नाच्या भवार्था बरें आमचो भवार्थ जावं दी, अन्नाच्या त्या उर्बे बरें आमची उर्बा जावं दी. तवळ भोव म्हयन आमी मागले खंडीत जावन आमकां मेळटा. आमी तें साथ दी म्हूण चिंतूंक पुरो, देवाक त्या साथ दी न्ही, देवाक ते साथ दी. हो जावं ती आमचो बरवसो ह्या पयल्या वचपातावन आमी तो घेवया आनी आमच्या दिसपट्ट्या जिणेंत केन्नाय आमी खंयसरी मागोंक गेल्ल्या वेळार बरोवशान मागया. आमी मागलें आमकां मेळ्ळां म्हणल्यार बरोवशान आमी मागया. तवळ देव खंडीत आमचें मागणें आयकतलो आनी आमी मागलें आमकां तो फावो करतलो. हेच्या वांजेलांत पळया बाबा भयणीनो, जेजू गलिलेयांत आपलें मनियरपण प्रारंभ करता. जुवांक बंदेन गेल्या उपरांत जेजू भायर सरलो, देवाचें उतार परगट करूंक लागलो. मार्कूचो वांजेल 1 अध्याय 14 आनी 15 वाक. आनी ताच्या तोंडान भायर सरलें पयलें उतार जावन आसा, पाताक रडा, जिनी बदला, देवाचें राज लागीं पावलां. रिपेंट अँड बिलीव द गुड न्यूज, द किंगडम ऑफ गॉड इज एट हँड. देवाचे राज तो ह्या संवसाराक हाडून आयिल्लो आनी ताच्या उपरांत तो ताच्या मनियरपणाक ताका जाय जाल्ल्या मनशांक तो विंचता आनी तो पयले वेता तो गलिलेयाच्या त्या सरोवराच्या तडीर. थंयसर 2 जाण बाबाव ताका मेळटात, पेद्रू आनी आंद्रे. तांकां तो आपयता आनी ते ताचो पाटलाव करून वतात. ताच्या उपरांत तो वेता मुखार येता आसतना जेबे देवाचे 2 जाण पूत जुआंव आनी जाकोब थंयसर आपल्या बापाय सांगता मसव्या झाडां सोमा करनासले ताका मेळटात. तांकांय तो आपयता आनी ते ताचे पाटलाव करतात. आनी उपरांत ताच्या उपरांत ते गडीदायच्या बाजूलान आमी आयकलें सिनेगॉगाक तो वेता आनी देवाचे उतार तो परगट करता. अधिकार आसलेल्या मनशा बरी तो शिकयता आनी ताची शिकवण आयकले सकट वीज पावतात. कित्याक तांणी जायते शर्माव जायते देवाच्या उतराची परगट्टी तांणी आयकल्ली तांच्या शास्त्रांत जावन तांच्या मुखेल्यांत जावन. पूण जेजूची शिकवण वेगळीच आसली. जेजूच्या शिकवणेंत एक पदवी आसली, एक अधिकार आसलो. तो उलयता आसतना सगळ्यांक आयकोवया म्हणून बगतालें. आनी थंयसर एक विशेष खुणां घडटली. केदळा जेजू परगट करतलो देवाचे उतार, तवळ थंयसर अजापां घडटली. आनी ते पयलें अजाप आयच्या मांजेलान आमी आयकलें. एक देवसार लागलो मनीस त्या सिनेगॉगांत आसलो आनी जेजू देवाचे उतार परगट करता आसतना ताका तें लागलें आनी ताणें त्या जेजू तें देवाच्या पुता देखलो आनी व्हडल्यान तो बोबमान म्हणालो, जेजू नजरेचो जेजू कित्याक आमच्या खबरेक आयलाय, कित्याक आमकां नाच करूंक आयलाय, तूं कोण म्हण हांव जाणा, तूं देवाचो पवित्र जण. बाबा भयणो, एका देवसरान जेजूक मानून घेतलें. दुश्ट शक्तींत आसलो एक मनीस देवाक वळखता. जेजू ताका सांगता तोंड दाम आनी भायर सर ह्या मनशांत हांव. आनी तो देवसार जेजू खाल जाता आनी आमी आयकलें तो किळस मान व्हडल्यान बोब मान त्या मनशांतान भायर सर गेलो. आनी हें पळयलें सकट वीज जालें आनी म्हणाले कसल्या तराची शिकवण ही. देवसरांक तो फरमायता आनी ते ताचें फरमान मानतात आनी जेजूची कीर्त सगळ्यान प्रसार जाली. भाऊ भयणो, कितें संदेश ह्या मोटव्या गडितांत आमी घेवचे. आमी केदळा जेजूक वळखता, केदळा जेजूक आमचो सोडवणदार म्हूण आमी मानून घेता. केदळा जेजूची शिकवण आमी खरेपणी स्विकार करता. भाऊ भयणो, आमचे ती आसली खोटी सकत आमचे तान पळापळ घेता आनी आमी मागले आमकां फोव जाता. खंयसर जेजू आसा थंयसर खोटेपण रावोंक शकना. खंयसर जेजू आसा थंयसर पातकाक इडेना. खंयसर जेजू आसा थंयसर सक्कड पिडा शिडा गूण जाता. देखून जेजूक आमी आमचो सोडवणदार म्हूण मानून घेवया. कशें तो दुश्ट सकत एक वळख जालो मनीस जेजूक वळखता. जेजू तो देवाचो पूत, तो देवाचो पवित्र मानून घेता
बाबा मिळनो आमचोय बाबार्थ त्याच प्रमाणे आसा जाई आमी जेजूक आमचो सोडवणदार म्हण मानून घे जाई आनी सोडवणदार मानून घेवको शिकोवन आयकोवची मात्र ती शिकोवन घेवची आनी जेजूची उतरां आमचे ते घेवन त्या उतराक स्पंदन करून जियोवचे ते उतार आमचे भितर आमी घेवचे जेजूची अधिकारान बदलेली शिकोवन कोण स्विकार करता भाव भयणो ताचे ते अजापांक घडल्या शिवाय रावनात आमी विचारूंक पुरो आमी इतले बट्यांक हाचो नवें घेता इतले शर्मा आयकता इतली शिकोवन आयकता तर आमचें तें कित्याक बरेंपण घडना म्हजो समस्या कित्याक परिहार जायना हांवें मागलें कित्याक म्हाका मेळना भाव भयणो ह्या सवाला जवाब आमचे तेंत आसा आमी कशें मागता त्या अन्ना बरी भवार्थान आमी मागता गी उतर प्रायाक ती पावल्ली भुरगीं जावची सकत तिणें होगडायल्ली पूण देवा कडेन ती मागोवंक येताली मागनासतना रावनात ती आज न्ही फाल्यां म्हजें दळडीरपण जेजू देव काडटलो म्हजें तें वांजरेपण जेजू देव काडटलो आनी म्हाका म्हजें नालीसपण काण म्हाका संतोश भरीत करतलो म्हणल्यार बरवशान कतकत्या उर्बेन ती मागताली आनी अजाप तिचें तें घडलें तिणें मागलें तिका मेळ्ळें भाव भयणो आमच्याय दीस पडट्या जिणयेन तशेंच हांगासर आमी नोवेना घेता हर एका मंगळारा आमच्या गरजांचो बरो घेवन आमी हांगासर येता आनी आमी थोडे फाटी ते देस्पर जाता मस्त फाटी मागले आमकां मेळना म्हणल्यार बरोबर मेळना म्हूण चिंतून आमी बरोबर देदेस्पर जाता आमी बिलकूल देदेस्पर जावचें न्ही हांवें तुमकां सांगलें देवाक कळीत आसा केदाळा म्हाका दी जाय आनी कशें म्हाका दी जाय देखून ह्या बरवशान आमी मागया दिवचो तो घेवचे आमी पूण आमकां देवा तावन काकूळ तूं दया पयले मेळा जाय उपरांत आमी मागले आमकां फोव जाता आनी हाच्या मांजेलान भाव भयणो कशें जेजूची शिकवण त्या दुश्ट सकत आसल्या सैतानाच्या बंदड्यान केल्ल्या त्या व्यक्तीन मानून घेतलें ताचे ते आसले दुश्ट सकत समेत जेजू ओळखूंक शकली तशेंच आमी खंयच्या पातकांत आसल्यारी खंयच्या बंदडेन आसल्यारी जेजू ओळखोवचें तें बरें म्हूण आमचें तें आसोनी जेजूक आमी स्विकार करया आनी आमचें तें आसलें सक्कट खोटेपण पळापळ घेतलें आमी बरें जातलें हांव होसू जावन दे आमचो बरवसो होतू जावन दे आमचो भवार्थ आयच्या दिसा तसो जेजू आमचे लागीं उलयल्लो त्या सैतानाक त्या दुश्ट सक्तेक त्या देवसराक त्या व्यक्तीतन पयस धांवडायल्लो तोच तो जेजू दुसरो जेजू न्ही तो तोच तो जेजू ह्या तरेचेर हजर जाता आनी आजून जायत्यांक तो बरें करता भाव भयणो हांव तुमचे सांगत आसतलो संवसाराच्या अखेरी पर्यंत जेजून बसवणी केल्या ती बसवणी ताणें पवित्र एवकरिस्ताद्वारे जारी केल्या आमचे मदें आमचो देव आतां हजर जाता तर आमचें वजन ताच्या पांयांतल्यान दवरया आमचे कश्ट ताका सांगया आमचें दूख ताका सांगया आनी जेजू तावन सुटका सोडवण जोडया
उबी रवया आम्ही भेटून पवित्र करीस एमिसाचें बलिदान सरपवित्र देवा बापाक म्हणटा तसलें जावं दी म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्वर मानून घेऊ. सरपदवेदरा देवा या तुझ्या पवित्र जेवणान तू आमकां पोसताय आनी नवी गटाय दीत आसाय. ताचे वरवीं आमच्या जिणेची साल तुका म्हणटा तसली जावं आनी अशें आमी करता तें सगळें तुका मानू. हे आमी कालतेपणी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्याचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसूं. आमचे काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तै जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताचे सवे सगळी रचना नवी करूंक तुका बापा मानवले आनी ताच्या देवपणान आमा समेस्तांक तुवें वांटो दिलोय. सैमान करो देव तो तरी ताणें आपणाक सकाळी केलो आनी कुर्सार आपले रगत वारोवन संवसाराक ताणें शांती जोडली. देखून सगळे रचने वयर तुवें ताका उबारलोय आनी ताचो पाटलाव करतल्यांक आमकां सासणीक जिविताचें कारण ताका केलोय. तर आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळबरां संगाती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. तूं सगळीं तुका जयचे. सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे. ओ सगळीं तुका जयचे. बापा करोस तूं पवित्र. तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून हिंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता बापा. जावं ते आमकां आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस्टमरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो उंडो ताणें मोडलो. तो आपल्या शिसांक ताणें दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पोवची. तेच परे जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या शिसांक ताणें दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतले. हें म्हज्या उडासाक करात. भवटसो गुटू परगटोया. सोम्याची तुझे मरण आमी समयता. तुझे पुनर्जीवन
आमी तेता बापा जेजूच्या मरणाचो पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणाची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिनमस्ता आनी जेजूची कूड आनी रग सेवतेला आमी समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्पराख्य प्रतिमेचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बघेवन बापा लुईस पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे ह्या जाके वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगात वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदोड मरण पावल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची तूं काकूळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मरण पावल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळपणाक फोव कर हांगासर हजर आसल्या आमच्या समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अवकार मरी देवाची माये संगती भगेवन जुजे सपती भगेवन धर्मदुता सांजूत देव आमचो शरती आनी सर्व काणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या संता भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां तूं फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना देव आमचो मोगाळ बापय आमी सकट त्या देवा बापाची भुरगीं मोगान ताका आमच्या बापा म्हणून उलो मारया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत आसा आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेला मुक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निबर सर्वेस्परासर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले पिडेचिडेंतले आमकां निवार दयेकनी जिवितांत तुजी सबस्तकाय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुंदर जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशे नत्रेक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर विघ्ना आकांतांतले वठय कित्याक स्वर्गी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना समियान जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदूतांक तुज्या आपोस्तलां म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्ही समिया पूण आमच्या बवरतेचेर तुजी दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे आमकां तुजी शांती दी आनी आमकां एकवटान आनी मोगान सांबाळ तुजी येतना जोड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन समियाची शांती सदां काळ तुमचे सभे आसो तुमची सवय आसूं माया मोगाचो एकवटाचो समाधानाचो गुर्त जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया देवाचे शेळये संवसारचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळयावो आमचो जेजू देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ले आमी समेच सुभागी समियाचे पाप पोवना पुंच्या उतरास मुखा भलायकी मेळटली स्वागत करूं तुका राखोण राव्या ये वेगी ये तूं आमच्या बिडारा दवर आमकां सदां तुज्या गोपा जिविताचे कान तूं आत्म्याचे पोशण आत्मो आमचो भोंवताय दैवीक जिवां तुझे कान सदां दी आमकां दैवीक जीवन बोर आमकां तुझे कान सदां दी आमकां दैवीक जीवन बोर आमकां
राखून रावल्या ये बेगीन ये तू आमच्या बिडारा आमकां सदा तुझ्या गोपा प्रार्थुया सरपदवेदरा देवा या तुझ्या पवित्र जेवणान तू आमकां पसताय आनी नवे गटाय दीत आसाय ताचे वरवीं आमच्या जिणेची साल तुका म्हणटा तसली जावं आनी अशें आमी करता तें सगळें तुका मानू हे आमी कालतेपणी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमीन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसू तुमची सवे आसू सर्वपदवेदार देव बापू आणि पोतू आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपला आशीर्वाद घालूं आमेन वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान हांव तुमकां धाडटा देवाची वडक पात्रोन सासुतान आमचे पास विनातीक पात्रोन सासुता देवा आमचे पास विनातीक पात्रोन सासुता देवा आमचे पास विनातीक बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बाबा भयणीनो आमचो सर्गीन सोमोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता भगेवन जुत्त देव सर्गराजान जेजूच्या जिवंतपणाच्या महिमेंत आसून आमचे पासून विनंती करता सांजुत्त देव आनी सांत भक्तांनी प्रत्येक जण मोरी आमची सर्गींची माई आमच्या मदतीन जेजू आमच्या एक मात्र मध्यस्थ मारिपात आमी सगळीं आतां सांगता मागया सुमयान जेजू क्रिस्ता तू आमचा मध्य संदेवाच्या घराण्याचो व्हड भाव तुका आमी आमचे मागणे भेटयता तुका आनी धर्मजूत देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टाक दिसा आमी उदास करता भगवंत देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता हे जेजू मनशाच्या कुटुंबांतय तुवें दाखोवच्या परित्मका खातीर आमी तुका दिन वाजता तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमच्या मागणे आमी लक्षणां मेळयता त्या बलिदाना वरवीं देवा बापाक निरंतर होगलाप लाभता आनी समेस्त मनीस देवाक मानवतात जेजू आमच्या बवडता उदेशी तूं आतां खरोच आमचे मदें आसाय म्हूण आमी सत म्हणटा तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे ते देवाचो आनी पेल्याचो खरो मोग वाडय आतां आमी भगवंत जुत्त देवाच्या विनवणेन तुजे मरिपा दुपारच्यो गरजो आनी यात्रेक तुज्या दैवी कुशेपरमेण तूं जारी करतलो म्हूण आमी बरवसता ये जेजूच्या भोव पवित्र उदार काळजा सर आमची पाती आनी तुजे देय दवरता तुका जावं महिमा मान आनी होगलाप सदां सर्वदा आमेन सांजुत्त देवाक मागणे या संवसारीन जेजूचो सोयरो आनी धर्म धरून आसल्या भगवंत जुत्त देवा या आमच्या मागण्याक तूं आमचे सोय मेळ जेजू सुंदराचो मोवाळ मोग तुजो नंदरलोय ताच्या सर्वणाची स्वार्था तुवें पयस आसल्या लोकांक गजयली क्रिस्ताच्या आनी मनशा कुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षीच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणयलोय आनी अशें ह्या संवसारीन जेजू लागीं तुका आसलेलो तो इश्टाक तुजो बांद तुवें सिर केलोय बारीक कश्ट अडचणी संपोवन निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्यांचो तूं केरी शरती जावन जाय तुज्या मजतीचे बरवसून ही म्हजी गरज जाण हांव तुज्या पुण्य क्षेत्राक पातयेन आयलां हांगासर आमची गरज आमच्या मती काडया आयच्या दिसा कितें तें सांग घेवन तुमी हांगासर आयल्यात ते सांग उडास काडा पातयेन तुमची सगळीं ते सामा सांजुदा मुखांद्र जेजूक भेटून दिया मुखारसिया म्हज्या मतीर काळो काड म्हजो पवार्थ दंडाळाक बेसाडच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरीक तूं तुज्या आपस्तलीक पदवेन पयस दवडाय ये वर्त्या सदा म्हज्या काळजाचे गुंडे येताना हांव तुका उलो मारता आशा साडिल्ल्यांक भरोस दिवचे खेरीत देणे देवान तुका दिला
म्हज्या जिणयेचे कांटे कुंटे म्हज्या काळजाचे कोटसान हांव तुका भेटयता तुज्या मोवाळ मैपसी नांवा ते की तूं म्हाका मोगान आदारसून सुदारसून व्हरू हांवें व्हडा पातयेन तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोड दी अशें आमच्या सुमेजूचे महिमेवून नांव तुज्या मजतीन अदीक अदीक परगटलें जावं आमेन. भगवंत सांज उत्तर देवाक उलय कश्ट अडचण निराशेन आसलेल्यांक जेजू मुखार बळदीक शर्ती जावन शा भगवंत उत्तर देवा आम्हा पासून दिसू लागीं विनंती कर. आमच्या पाप साहेबाक आमच्या बीस साहेबाक आनी फुडाऱ्यांक जेजून कृपा आनी मजत दिवन सांबाळचे खातीर आम्हा पासून दिसू लागीं विनंती कर. संवसाराचो उजवाड जावन आसल्या जेजूची शुभर्ता सुमेज मनशां पावोवंक जेजून आपल्या शेतांत उरपेस ववडाय धाडचे खातीर आम्हा पासून दिसू लागीं विनंती कर. जेजू बऱ्या गवळ्यान सुमेत लोकांक आपल्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेन खऱ्या प्राजितक आनी शांती समाधानाक हाडचे खातीर आम्हा पासून दिसू लागीं विनंती कर. भगवंत कुटुंबान जेल्ल्या समयान जेजून आमचे सगळ्यांची कुटुंबां मोगाची बेडारां करचे खातीर आम्हा पासून दिसू लागीं विनंती कर. सरल्या सुमेज बाबट्यांक आनी बऱ्या मनाच्या मनशान जेजून सासणीक शांती आनी निरंतर उजवाड लाभोवचे खातीर आम्हा पासून दिसू लागीं विनंती कर. आमी सुमेस्त्रीन जेजूच्या बळादी कृपेन देवसराच्या ताळण्यांचे संवसाराच्या बोलोवण्यांचे आनी कुडीच्या अक्रमणांचे जैत वटचे खातीर आम्हा पासून दिसू लागीं विनंती कर. प्रार्थुया महिमेवंत रक्षक सेवा भगवंत जुत्ता देवा तुवें जेजू समोग जायत्यांक तुवें वांटलोय तो समोग आमच्या रेगलाच्या काळजांनी तो सडय आमच्या पातकाच्यो आनी आमच्या स्वार्थाचे वांटो सणून माया मोगाचे रस्ते धरूंक आमकां बोळ आनी घटाय दी. कश्ट अडकळी मध्ये आमच्या निराशेन आनी आमच्या बेजारायन तुजी कुमूक आमकां सदांच मेळोवन दी. अशें जिणयेच्या पयल्या शबितेन सोमकून सर्गीन देवाक बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक निरंतर आराधना करूंक आमी पावशें कर क्रिस्तांच्या समया वरवीं आमेन. अर्गांची माळा साजुदा मुखांत्र जायत्या भक्तिकांक हांगासर उपकार फावो जातात हे सकट आमच्या मती घडया आनी सांजुदा मुखान देवाक आमी अर्गां दिवया. सर्गींच्या बापा जेजू क्रिस्तातय आमकां नव्यान जनीत करून नवे जिविताची कृपा तुवें आमकां दिल्ल्याक बाप्पा बगेन तद्दे मारिफात आमी तुका अर्गां दिता. सर्गींच्या बापा तुज्या पवित्र सभेन बऱ्या गवळ्याच्या जतनेन आमकां सांबाळलेल्या खातीर बाप्पा बगेन तद्दे मारिफात आमी तुका अर्गां दिता. बापा ह्या नव्यानाच्या कुटुंबाक तुवें भगवंत जुत्त देवाच्या मजतीन येदोळस केल्ल्या आनी मुखार करूंक खुशी वेल्ल्या उपकारां खातीर बाप्पा बगेन तद्दे मारिफात आमी तुका अर्गां दिता. बापा तुवें तुजे तें पातयेंतल्यांक सुखान आसतना कुमोग केल्ल्याक आनी कश्ट निराशेन सांबाळून धरलेल्या खातीर बाप्पा बगेन तद्दे मारिफात आमी तुका अर्गां दिता. बापा तुवें तुज्या दैवीक मोगान आमकां पातकातान सुटका दिल्ल्याक दुबावेळी मती गुजवाट दिल्ल्याक आनी कती दुखीन आमकां बुजवण दिल्ल्या खातीर बाप्पा बगेन तद्दे मारिफात आमी तुका अर्गां दिता. बापा तुवें तुज्या एकल्याच जनीत पुता जेजूचे नवे तुवें देवसराक थरथरयल्ल्याक आनी बिजूर काळजाच्या पवित्र आत्म्यान दिवच्या गटायेन भरलेल्या खातीर बाप्पा बगेन तद्दे मारिफात आमी तुका या अर्गां सांजुदाच्या दिता. पुणतळा सांजुदाच्या भक्तिकाची मागणी आयकून तांची बेजाराय तुवें पयस केल्ल्या खातीर बाप्पा बगेन तद्दे मारिफात आमी तुका अर्गां या दिता. भगवंत जाग्यार सांजुदा मुखार जायते अजापा भिजभितां तुवें केल्ले खातीर बाप्पा बगेन तद्दे मारिफात आमी तुका अर्गां दिता. सांजुदाच्या मजतीन या पुणतळार फाटल्या वर्सांनी सबार प्रगतीची कामां तुवें जारी केल्ल्या खातीर बाप्पा बगेन तद्दे मारिफात आमी तुका अर्गां दिता. सांजुदा मुखान आमी मागलें सर तुज्या कुशे प्रमाणे वेळा काळा तिकेत आमकां तुवें फावो केल्ल्या खातीर बाप्पा बगेन तद्दे मारिफात आमी तुका अर्गां दिता. आमी सर सांगाता मेळोवन समयाचे मागणे आतां भक्तीपणी म्हणया. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सुरगात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकल्यांक बक्षिता जशें आमचीं पथकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवन दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. आमच्यो सर विनवण्यो सर्गींच्या बापा समोर आमी दवरया. मोगाळ भावां भयणीनो आमच्या पिडेस्त भोंवडां बसत देवा लागीं आमी विस्वासान मागया सरेज आमकां वायटांतली पातकांतली पिडेचिरेंतली अणभरांतली निवार. आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. सरेज पिडेस जाल्ल्या सर आमच्या भाव भयणीचे कश्ट हाळू कर आनी ताची पिडा गूण कर. आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. सरेज ह्या सर पिडेस तांची सेवा करच्याक समर्पीत जाल्ल्या दाक्तरांक नर्सांक समाज सेवकांक तूं पाव. आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. सरेज सक्कर पिडेस तांक ताळणे आनी पातकांतले निवार. आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. सरेज तुज्या मणयारांनी आज हात दवरच्या पिडेस्तांक आनी तेल लावच्या पिडेस्तांक जिविताची भरती बरी भलायकी कुडयेत म्हणजे घटाय लाभय. आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. सर्गींच्या बापा आज आमी आयकूंक वेची आमच्या भाव भयणीचे सत्य समा तांचे कश्ट जारी करन तांच्या सांजुदाच्या भक्तिकांच्या जिणयेन तांणी आशिल्लो संतोष तांकां फावो कर म्हण आमी मागता. आमचें प्रार्थन येसुम्या. सर्गींच्या बापा आमचे लागीं सबार आनी प्रत्येक त्या समा विसारल्यान
ही प्रत्येक मागणी विसरल्यांची सगळी त्या साम आमी तुका आज समर्पण दिता तुजी खुशी वयतर ती जर त्या सामान जारी कर तांच्या जिणेन संतोष लाभय म्हणून मी मागता आयक आमचें प्रार्थना येसू मिया मोगाळा बापा गांवांत तशें परगमांत फवतें काम नासतना कश्टांच्या सर तुज्या भुरग्यांची तूं काकुळट कर तांकां बरें काम फावो कर तांचें जिवीत नंदन कर म्हणून मी मागता आयक आमचें प्रार्थना येसू मिया दयाळ बापा फवती जिणये सांगाती मेळनासतना सबार जाण भाव भयणी कश्टार आसात निराशेंत आसात बेजारेंत आसात कश्टांच्या हे सर आमच्या भाव भयणीची तूं दया कर तांकां बरी जिणये सांगातीन मेळोवन लग्न जावन बरें कुटुंबाचें जिवीत जिवचे देणे तांकां भोव कर म्हणून आमी मागता आयक आमचें प्रार्थना येसू मिया सरेस्परा जायतीं काजारी जोडी भुरग्यांची देणी नासतना रडोवन आसात भुरग्यांचे देणे आशेतल्या रडतल्या ह्या सर काजारी जोड्यांची बिरमोत पाव तांची दुकां थांबय तांच्या काजारी जिविताचें मोगाचें फळ तें भुरग्यांचे देणे तांणी आशेवचें तें तांकां बेगीन फावो कर तांचो संतोष चडय म्हण आमी तुजे लागीं मागता आयक आमचें प्रार्थना येसू मिया मरिये पिडेसांचे भलायके तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी दयेन आयक नमाडणये काकूळ तुजे माये नमान आमच्या जिवा अमृतांनी बरोवशा तुका आमी उलो मारता आमी परदेशां येवेची बळका या दुखाच्या कोण नासता आजकार उस्का आसून आमी तुका रुदान करता तोट आमचे शिकाये ते तुजे काकुळचे दोळे आमचे वेर परती मये आनी ह्या परदेशा उपरांत तुझे कुशीचे सदैवी फळ जेजू आमकां दाखय ये दयाळी हे मुखाडी दिलो पिता उपकारी मरिये भगवंती देवाचे मे आम बसत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी पावचोवच्या आता आमी पिडेस्तां खातीर मागया जायत्या पिडेस्तांनी हांगासर प्रत्येक मागणें विचारला म्हणजे लागीं थोडे कॅन्सर पिडेस्तांनी मागणें विचारलां हे सकट पिडेस्तांचो उडास करया तुमची पीड आशिल्ल्या तुमच्या मती घडा तुमच्या कुटुंबांत कोणी पिडेस्त आसला तांचे खातीर मागा पिडेस्तां बसत मागणें त्रिएक देवाक होगळाप दिवन सांगात आमी म्हणया महिमा तुका सर्पदूतरा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां सुटका सोडूनच्या धाडलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्याच पुता कित्याक तो आमचे अस्कत मनशां सेम घेवचे तितलो लन्वीक तो जालोय आनी सर आमचे पिड्याच्या गुण करून देव कशी वेली महिमा तुका देवा पवित्रत्मे आमच्या बजोवन धरा कित्याक तूं आमचे सर पिड्याशिरा तुज्या बळादीक पदवेन गुण करताय प्रार्थुया दयाळ बापात्म्याच्या संकश्टांनी मतीच्या आनी कुडीच्या पिड्यांनी कश्टांच्या तुज्या साकरान साकरणेचे तुजे दयाळ दिश्ट घाल आनी तुवें रचलेल्या त्या सरत्म्यांक तूं ऊब दिवन जिवा बरीत कर अशें तांची कश्टांतले आनी पिडेशिरींतले गुण जावन बेगीन तुजे दयेन बरी भलायकी जोडच्याक जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमेन दयकन बसा हांगासर आयिल्ली अर्गां पटोवणी त्या समा वाचून सांगता आयका सबारांनी हांगासर अर्गां पाठोवणी धाडल्या त्या गांजांक तांणी आशिल्ली बरी भलायकी हांगासर मागणें केल्या उपरांत फोव जाल्या देवाक ते अर्गां दितात दोगां जाणांक इंटरव्यून पास जावन बरें काम मेळ्ळां देवाक अर्गां दितात एकल्याक सबार तेंपार जावन ड्रायव्हिंग लायसन्स ट्राय करनासलो ताचें ड्रायव्हिंग लायसन्स ताच्या हाती मेळ्ळां देवाक तो अर्गां दिता चौगां जाणांक परगमांत तांणी आशिल्लें बरें काम फोव जालां देवाक अर्गां दितात एकल्या कामाची भद्रती नातिल्ली काम वेता म्हूण आसलें हांगासर त्या सामकाल मागणें केलें तें काम ताका परमनंट जालां देवाक तो अर्गां दिता चौगां जाणांक हांगासर मागल्या आपण सबार तेंपा उपरांत भुरग्याचें देणें मेळ्ळां देवाक तीं अर्गां दितात दोगां जाणांक बरें मार्क्स मेळोवन पास जाल्ले पासत देवाक अर्गां दितात दोगां जाणांक बरी सैरीक फौज जाल्ले पासत देवाक अर्गां दितात दोगां जाणांक परगांव वचोंक विजा आयल्या देवाक अर्गां दितात एकल्याक बऱ्या कॉलेजीन सीट मेळ्ळां देवाक अर्गां दितात सायमन आनी लिडिया म्हणल्याक 12 वर्सां उपरांत हांगासर प्रत्येक त्या सामकाल मागयल्लें तांकां चेरक्या भुरग्याचें देणें मेळ्ळां देवाक तांणी प्रत्येक रितीन अर्गां दिवंक सांगलां वरती साक्ष तांणी दिल्या तांचे पासत आमी देवा लागीं मागया देवाक अर्गां दिवया भाव भयणो हांगासर अजपां विजमितां करतात म्हणल्यार ह्या भाव भयणीची साक्ष जावन आसा हांगासर एक रुजवात देखून आमचे हात उबारया हांगासर आमी हर एकलो आमची तेसां घेवन येता कितें तेसां तुमच्या मती काडा आनी कितें तुमकां उपकार मेळिल्ले त्याय उपकार जोडाच काडा ह्या आमच्या भाव भयणीची अर्गां पाठोवणी आमची गणगव्या आमचे जिणेंत केल्ल्या बरेपणाचो उडास काण देवान आमकां फोव केल्ल्या उपकाराचो उडास काण आनी आमची तेसां आमच्या मती काण देवाक पयलीं आमी अर्गां दिवया म्हजे उपरांत म्हणा अर्गां तुका सोमया जेजू होगळाप तुका सोमया जेजू स्तुती तुका सोमया जेजू आराधन तुका सोमया जेजू मान तुका सोमया जेजू वंदन तुका सोमया जेजू जय जय तुका सोमया जेजू मोगळा सोमया जेजू आमच्या भाव भयणीच्या जिवितान
तशेंच आमच्या जिवितान तुवें बरेपण केल्ले खातीर जायते उपकार फोव केल्ले खातीर बऱ्या भलायकेन सांबाळलेल्या खातीर आमी आशिल्लें सर जारी केल्ले खातीर आमी तुका अर्गां दिता अर्गां तुका जेजू होगळाप तुका जेजू स्तुती तुका जेजू आराधन तुका जेजू मान तुका जेजू वंदन तुका जेजू जय जय तुका जेजू प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 अर्गां जेजू होगळाप जेजू स्तुती जेजू आराधन जेजू समयान जेजू आमची तेसामा जारी कर जेजू आमी मागिल्ले आमकां फोव कर जेजू तुका अर्गां दिवंक तुजी स्तुती करूंक आमकां फोव कर जेजू अर्गां तुका जेजू होगळाप तुका जेजू स्तुती तुका जेजू आराधन तुका जेजू मान तुका जेजू वंदन तुका जेजू जय जय तुका जेजू प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया बॉम्बेनो हांगासर जायत्यांनी त्या सभांगाल्यान त्या सभांगासर आमच्या साजूच्या पांयां आसली ती आमी काण हांगासर बरयल्यान तशेंच सभारांनी प्रत्येक मागणी विचारल्यान ही सगळी त्या सभा वाचून सांगता आयका त्या जाणांक बरी सैरीक फावज जावचे पासत दोगां जाणांक मन आनी तांची जिणी परिवर्तन करची कृपा मेळचे पासत 13 जाणांक बरें काम परगांवांत तशें गांवांत फावज जावचे खातीर त्या जाणांचें रीण फारीक करूंक तांक मेळचे पासत 7 जाणांच्या कुटुंबांनी शांती समाधान रास करचे पासत 2 जाणांक घर बांदूंक बरो जागो मेळचे पासत त्या जाणांचे बिझनेस बऱ्या रितीन जावचे पासत 7 जाणांक बरी भलायकी मेळचे पासत 2 जाणांच्या कुटुंबांत माया मोगान जियोंक तांकां कृपा मेळचे पासत 2 काजारी जोड्यांनी राजी जावन परत्यान सांगाता येवचे पासत 15 जाणांक काजारी जोड्यांक ताणें आशेवचे भुरग्यांचे देणे तांकां फावो जावचे पासत मागतात 6 जाणांक बरे मार्क्स मेळोवन परिक्षेन पास जावन बरो फुडार मेळचे पासत 7 जाणां भुरग्यांक उलोवंक येना सुडाल उलयना उलोवची प्रायज जाल्यार सुडाल उलोवचे पासत एकल्याक वायट सक्तीतावन दुश्ट सक्तीतावन सुटका मेळचे पासत त्या जाणांक आमाल पिवून येता सुटका मेळचे पासत 6 जाणां परगांव वचोंक ताणें आशिल्लीं बिजां येवचे पासत एकल्याक सारकी न्हीद पडना न्हीद पडचे पासत एकल्याक वायट संवय सोडूंक कृपा मेळचे पासत 2 जाणांची कॅन्सर पिडा गुण जावचे पासत एकल्याचे स्टेज फियर पयस जावन ताका धैर्य मेळचे पासत एकल्या CA एग्जामान बरे मार्क्स मेळोवन पास जावचे पासत एकल्याच रिपोर्ट नॉर्मल येवचे पासत 2 जाणांच्या आंगाची एलर्जी पिडा गुण जावचे पासत एकल्याच्या शिकपाचेर बेसांव घालून ताणें आशिल्लो फुडार तांकां मेळचे पासत 2 जाणांची पिडा गुण जावचे पासत 2 जाणांची कोर्टाची केस परिहार जावचे पासत 2 जाणांचो बाळंतेर बऱ्या रितीन जावचे पासत त्या जाणांची काळजाची पिडा गुण जावचे पासत 2 जाणांक घर बांदूंक कृपा मेळचे पासत एकल्याचो ऑपरेशन जाल्लो गायी बेगीन गुण जावचे पासत 6 जाणांक पेंकटाची दूख गुण जावचे पासत एकल्याच्या घरच्या मन जातीची पिडा गुण जावन बरी भलायकी मेळचे पासत 2 जाणांची गांठीची दूख गुण जावचे पासत एक गर्भेस्त स्त्रीयेक तिची भलायकी बरी ना बरी भलायकी तिका मेळचे पासत 2 जाणांचे जाग्याचे समस्ये परिहार जावन समाधान येवचे पासत 6 जाणांचे सर ते समान जारी जावचे पासत एकल्याच्या जाग्याचे रेकॉर्ड ताच्या हाती मेळचे पासत एकल्याक सदांय मिसाक वेची कृपा मेळचे पासत एकल्याक कुमसार जमची कृपा मेळचे पासत एकल्याची आर्थीक परिस्थिती सुदरवचे पासत एकल्याक आर्थीक कुमोक मेळचे पासत एकल्या परगांवांत आसल्या काम करूंक मन जायना ताका काम करूंक बरें मन येवचे पासत एकल्याचे फ्लॅट बऱ्या मोलाक विकून वयचे पासत एकल्याचो जागो विकून वयचे पासत 2 जाणांचो दिसपडतो ग्रास जोडूंक तांकां तांक मेळचे पासत परगांवांत आसल्या एका बाबा कामाची भद्रती ना ते काम ताका परमनंट उरचे पासत 2 जाणांच्या मती गुजवाट मेळचे पासत त्या जाणांनी मागलो उपकार मेळचे पासत 2 जाणांचे BP शुगर नॉर्मल येवचे पासत एकल्याक ताणें आशिल्लें मोतीचें समाधान मेळचे पासत ही हांगासर आमच्या संस्थेच्या पांया तळी पडिल्ली त्या हांगासर आमी बरोवन तुमचे समोर वाचली
तसेच सबार आणि मागण्या विचारला. लेतिशिया म्हणली बहीण युएसए आसा, तिच्या बऱ्या भलायक पासून मागण्या विचारला. मारियट म्हणल्या बहिणीचे कॅन्सर गुण जावंक मागण्या विचारला. वलेरियन पिंटो म्हणलो कॅन्सर पिडेन कश्टता ताची पिडा गुण जावंक मागण्या विचारला. दोगां जाणांक तांणी आशिल्ली बरी भलायकी तांकां मेळचे पासून मागण्या विचारला. एक गर्भेस्त स्त्रीयेक प्रसूत जावच्याक आसा ती बरें भुरगें तिका पोव जावचें पासत प्रसूतपणाचे कश्ट उणें जावचें पासत तिणें प्रत्येक मागण्या विचारला. त्या जाणांक आस्पत्रेंत आसा तांणी आशिल्ली बरी भलायकी मेळोवंक मागण्या विचारला. बाबा भयणीनो, ही सबार आनी प्रत्येक मागण्या विचारला. थोड्यांनी हृदयाने आसतना फोनार म्हाका मॅसेज येतात, थोड्या बेड्यांक उडास उठना, सगळ्यांचा उडास काडटा ह्या घडये. हांगासर वाचून सांगिल्ली त्या समा प्रत्येक तरान मागणे विचारल्यांची त्या समा सगळी आमी सांजूच्या पांयां तडी दवरया, बरवशान मागया. कशें अन्नान सरेस प्रदेवा लागीं रडोवन मागले गी तशेंच आमी खतखत्या उर्बेन आमकां मागलें मेळटा म्हणल्यार बरवशान मागया. आतां आमचे हात उबारया. ही आमच्या भाव भयणीचे ते समा आमी तांचे खातीर मागता म्हण तांकां बरवस आसा आनी आमची ते समा सर्गींच्या बापाक उबान सांगया. सांजुदा मुखांत्र आमची मागणी आयकून घे म्हण परत या. म्हजे उपरांत म्हणा, समया जेजू आत्तां आमी आयकल्ली आमच्या भाव भयणीची सर ते समा आमी तुका समर्पण दिता. या त्या समा सांगता आमचे लागीं प्रत्येक मागणे विचारल्यांची ती सर ते समा आमी तुका समर्पण दिता. आयचे दिसा या नव्यानाक येता आसतना आमी हाडिल्ली आमची विवी ते समा आमी तुका समर्पण दिता. तुजी खुशी वयतर ही सर ते समा तूं जारी कर. आमचे कश्ट, आमच्या भाव भयणीचे कश्ट परिहार कर. कामाच्या सोदनेर आसलेल्यांक बरें काम फोव कर. भुरग्यांचे देणे आशेतल्यांक भुरग्यांचे देणे फोव कर. मतीचें समाधान आशेतल्यांक बरी भलायकी आशेतल्यांक बरी भलायकी लाभय. समया जेजू आमची मागणी आयकून घे. आमची काकूळ कर. आमकां बक्षी जेजू आमच्या भाव भयणीची सर ते समा तुज्या खुशे प्रमाणे जारी कर. सोम्या आमची खुशी न्हय तुजी खुशी जावं. अर्गां तुका जेजू, होगळाव तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू, आराधन तुका जेजू, मान तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, जय जय तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. एकडे पळय तुमचे दोळे दंपा, तुमचे दोनी हात तुमच्या अर्द्याचे धरा आनी कितें आज प्रत्येक ते सांग घेवन तुमी आयल्यात. हर एकलो आमी हांगासर येता. एक ना एक कश्ट घेवन, एक ना एक ते सांग घेवन आमी सरे पुणतळाक येता. बरवशान म्हाका तुमचे ते सांग जारी जातले म्हणल्यार ते बरवशान म्हाका. नवेनाच्या अंतीम संभ्रमीक प्रार्थना आनी रिलीकेचो आशिर्वाद. सोम्याचे नावी आमचो आदार, ताणे रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेच पोर तुमचे सवे आसो, तुमची सवय आसूं. प्रार्थुया. दयाळ सोम्या, भवार्थच्या बुजोवन धरा. तुजी मीत मेहनतली दयाळ आमी मागता. पिडे शिडेन कश्टूंच्या तुज्या भुरग्यांक तांचे राखण बडवे सदांच शांत समाधान सांबाळून दीत. एकामेका सुख सोमजणी मना भेद पयस करून एकामेका काळजंदान बोगसून जिवंक तूं तांकां कृपा दी. आपल्या कश्टावरून सुदारून तुजे दयेन तांकां आपूण बरी जालोवन बगून दी. तूं दयाळ सोमी सदांच तांचे संगत राव. तांची आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेन येवन तुका अर्गां दिवन दीत. जो जियेताना राज करताय ससनाच्या ससना. आतां रेलिकेचो आशिर्वाद घेवच्याक तुमची तकली बगयात. सर्वेस पोर तुमचे सवे आसो, तुमची सवय आसूं. सर पदवेदार देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकोवन तो तुमकां माई पसन आनी काकुळतीन वागोवं.
दुलो बायन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दी. आमेन. देवा सकलो पूज जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला. तो आपल्या बसवणे प्रमाणे संसार सरापर्यंत आमचे सांगात आसा. तो तुमचे समे रावण तुमचे संरक्षण करूं, तुमच्या मुखल्यांत रावण तुमकां वाट व्हरूं, तुमच्या फाटल्यान रावण तुमची राखवण करूं. आमेन. देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या सांगूच बडान भरले. तो तुमचे तेशे सर वायट आनी सर खोटेपण बसमून उडोव आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं. आमेन. आनी हांगा एकठांय जाल्या आम्हा समेस्तांचेर सर पदवेदार देवाचो, बापाचो, पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद देवो आनी सदांच तुमचे सवे रावो. ಆಮೆನ್. ಪಾನ್ಸಂಕು 288 288.
मोगाळा सुमियान जेजू ह्या पवित्र सक्रामेंतान तूं आमच्या मदें खरोच हजर आसा म्हूण आमी पाती येता तुका सरपडो नमस्कार करता ह्या पवित्र सक्रामेंतान ह्या पवित्र होस्तून एका मिस्तेऱ्या बरीत रितीन तूं हजर आसच्याय जेजू तुका जावं आराधन मान आनी होगळाप ह्या बागी घडये जेजू हांगासर तुजे समोर दिमेर आसलेल्या ह्या तुज्या परजेची काकूट कर आमच्या जिणेचें वजन घेवन जायते आमचे कश्ट घेवन आमी तुजे थंयसून आयल्या ह्या घडये तुजो आशिर्वाद घेवंक आमी यात्रेक मोगळा जेजू आमचे सगळे वजन तूं हळू कर तुज्या उतराचेर आमकां बरवस आसा जेजू तुवें म्हळां येया म्हजे सरसीन समेस्त तुमी कश्ट तेले न्हू वजन वयतले न्हू पिडेशिडेन आसलेल्या न्हू बेजारायत आसलेल्या न्हू हांव तुमकां विशेव दितां होच विशय वाशेवन जेजू आमी हांगासर आयल्या आमच्या जिणेन आमी कंगाल जाल्या जेजू जायते फावटी हांगासर आमी मागणें केलां आमचे तेसां वाजोवन जारी जावंक ना जेजू पण आमी बरवसो सणिना जेजू आमी पाती येता आमी बरवसता एक ना एक दीस आमच्या मागण्या तूं आयकताय आमचे दूख संतोषान बदलताय आमची बेजाराय पयस करताय आमी मागले आमकां फावो करताय म्हणलो बरवस आमकां आसा जेजू सुमियान जेजू हो बरवसो निराशा करिनाका आमचो भावार्थ चडय आमचे ते असले सगळे उणे पण पयस कर जेजू प्रत्येक जण आमी केल्लीं पातकां आमच्या नेणारपणान आमच्या ना समजणेन आमच्या बेजबाबदारपणान आमी केल्लें हर एक पाताक आमकां माफी कर जेजू तुज्या आमले रगात ह्या घडी आमचेर चिंपटाय जेजू आमकां शुद्ध कर आमकां नितळ कर आमकां पवित्र कर सुमिया जेजू आमची सगळी योजना आमी तुका समर्पण दिता आमच्या कुटुंबाची योजना आमच्या कुटुंबाचे कश्ट आमच्या वैयक्तीक कश्ट सगळे तुका आमी समर्पण दिता तुजी खुशी वयतर आमचे कश्ट परिहार कर आमचे वजन हळू कर आमची दुखां पुसून काड आमकां बरी भलायकी दी ह्या घडये आमच्या दसकरणान आमचे लागीं उलय जेजू तुजे एक बुजवण्याचे उतार आयकोंक आमी यात्रेकून आसा जेजू ह्या घडये तुजो आशिर्वाद आमच्या हर एकल्याचेर आमी मागता जेजू न्हय हांगासर हजर आसल्या आमा समेस्तांचेर बगर आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांचेर आमच्या भुरग्यांचेर आमच्या जिणये सांगातीन जिणये सांगात्याचेर परगांवांत आसल्या आमच्या कुटुंबाच्या सांद्याचेर घरांत आसल्या आमच्या आवय बापायंचेर उतर प्रयवंताचेर पिडेस्तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल जेजू जेजू तुवें आपटल्यार आमी बरीं जाता जेजू तुजे ते अधिकार आसा जेजू तुजे ते पदवी आसा जेजू तूं एक उतार म्हळ्यार पुरो जेजू आमी स्वस्थ जातले आमी बरीं जातले तेंचो उतारात आमचे लागीं उलय जेजू आमकां बरें कर जेजू आमकां गूण कर जेजू आमकां आपोड जेजू सुमयाचे बेसांव घेवच्याक येदे बडा सक्रामेंता म्हणलें गीत आमी आतां गावया येद्या बोडा सक्रामेंता सस्तांगना करुया पुर्विल्या त्या रुपा बदला नव्यो रीती आथया सर्वोन्मेच्या अस्तित्विष्या भावार्थाची मोड दिव्या जसे बापा तसे सुता
कास्थळ रसिता Tu caro righteous spirita sama sami navata Amen. प्रार्थूया. ये सर पदवीधर आणि सदांस जीवच्या देवा, या विचित्र सक्रामेंता काळ तुझ्या पुता जेजूच्या कष्टांचो मोडनाचो पुनर्जीवनपणाचा मार्ग उगडास तुवें आमकां सोडलाय. ह्या ताच्या भोव पवित्र मिस्तेरांक आमची सगळी जीण मान करूंक आमकां दयेन फावो कर, जो जी येताले रास करताय ससनाच्या ससना. तकली बगावन जेजूचा आशीर्वाद घेया. पवित्र आत्म्या देवान ये देवा बेगीस ये देवा आमच्या काळजात ये देवान ये देवा बेगीस ये देवा आमच्या काळजात ये Sinai पर्वताचे देवोन तू आयलो Sinai पर्वताचे देवोन तू आयलो आमची तान मागून घे देवा काळजाते आमची तान मागून घे देवा आमच्या काळजाते पवित्र आत्म्या मोगळ पवित्र आत्म्या देवोन ये बेगीस ये देवा आमच्या काळजात ये देवोन ये देवा बेगीस ये देवा आमच्या काळजात ये देण्यानी आमकां बोलवंत तुझ्या देण्यानी आमकां बोलवंत सैतानाचे सक्तेर सै सोड तुझ्या सक्तेन सैतानाचे सक्तेर सै सोड तुझ्या सक्तेन पवित्र आत्म्या मोगळ पवित्र आत्म्या देवोन ये देवा बेगीस ये देवा आमच्या काळजात ये